देवाचे कृपेन म्हाका अशें आमच्या संस्थेन घडलें. हांव सदांच बेगीन उठूंक सोदतालो, पूण जेन्ना हांव नव शिश्येलांत आसलेलो तेन्ना आमकां सगल्यांनी शिस्ती प्रमाणे वागूंक जाय आसलेलें. आमी 5:30 उठ्ठाले. हांव जेजुईट एका हॉस्टेलान आसलेलो सेंट ब्रिटो, ताका लागून आमी 5:30 उठ्ठाले. ही सोय आसलेली म्हाका. पूण मागीर म्हजी 2 वर्सां सोंपल्या उपरांत तेन्ना हांव अदीक स्वतंत्र आसलेलो. म्हज्यान म्हाका जाय पळय तसो उठूंक जातालो. म्हजो म्हणजे टायम टेबल म्हज्यान मांडूंक जातालो आनी त्या प्रमाणे म्हज्यान जेवंक जातालें. आनी हांव मागीर म्हज्या धर्म गुरूक सांगतालो आनी सुपिरियराक कळयतालो. ते मेरेन सावन हांव 5 उठूंक लागलो. पूण 5 जाल्या उपरांत हांवें अशें येवजिलें की हांवें 4:30 उठोवंक जाय. कित्याक मागणें कोत्ता हांव. मागणें केल्या उपरांत मागीर तेर्स कोत्तालो हांव. 1 वराचें मागणें, अर्दें वर तेर्स, आनी हे भाशेन हांव म्हणून हितून म्हजें जिवीत सादतालो. एक दीस अशें जालें, म्हजें मागणें जाल्या उपरांत हांव तेर्स करूंक मातसो चलतालो. सकाळीं चलतना हांवें आयकलें एकलो थंयसर आमचो वांगडी, कोण म्हूण हांवें नको हाल्लो, बरो खोंकतालो. हो खो खो करून शिंको काडटालो. हांवें म्हणलें हाका कसली तरी मदत जाय. तेन्ना हांव रोमाक आसलेलो. म्हणटच हांव गेलो आनी थंयसर थंय हें आसा डिस्पेन्सर्स कशे, हिंचेय काडूंक जाता. हांवें ताका बरो कॉफी हाडली, 2 कपां कॉफी, तातूंत इल्ली ब्रँडी घातली आनी हांव ताच्या रुमाशी आयलो. ताचें नांव पर्यंत नाचलेलें. हांवें दारार मारलें आनी ताणें कोण म्हूण लागलो तो. हांवें म्हणलें उखड रे मातशें. हांव भितर गेलो आनी विक्स बा हाडलेलें हांवें आनी 2 टॅबलेटी आनी हें ताका दिलें. मातसो रगडलो ताका, हें दिलें. नाका नाका म्हूण लागलो तें, म्हाका नाका. हांवें म्हणलें कांय नजो, तूं आतां हें घाल आनी न्हीद मातसो. ताणें केन्नाच हें जें हांवें केलेलें आसा ताका तें विसरूंक ना. सदांच म्हाका पळयलो की ना ताका ती आठवण येता. कित्याक त्या रातीक तो इतलो दुयेंत आसलेलो, पूण हें केल्या उपरांत ताका रोखडो इलाज मेळ्ळो आनी तो बरो जालो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांव जाणो की तुमी सगल्यांनी असलें कितें ना कितें केलांच. दुसऱ्यांक तुमी पावले आसतलेच, पूण खूब पाटी आमी पावूंकूय ना. आयज आमी पळयता देवान आमकां हें सगळें सांगलां कितें करूंक जाय पळय तें. पयल्या वाचपान अशें सांगता की सुमूर्त आमच्या काळजांत आसा आनी तोंडार आसा. आमी सगळीं जाणा कितें करूंक जाय पळय तें. हें पळय आमी आयकलां, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळे तुज्या मनान सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग कोत्तलोय. आनी तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. हें सगळीं जाण जाणा. पूण म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब पाटी क्रिस्तांव म्हणून कोत्ता, पूण हेरां करिनात, हेरां पावना. म्हाका एकल्या अमेरिकाक आसतना एकल्या चेडो, तो फोटोग्राफर, आनी आमी बुद्धिस्ट रितीर कोत्ताले. हांव क्रिस्तांवच आमचो पाद्री ते दितालो, पूण ती स्टायल मातशी वेगळी आसलेली. आनी तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें, तो म्हण लागलो, इंडिया इज सो गुड, यू नो द पीपल रीच आवट टू यू. तो म्हाका म्हणूंक लागलो, म्हाका मलेरिया जाली आनी हांव बँगलोर आसलेलो. हांव सारको तोडफोडटालो. थंयसर रेल्वे स्टेशनार आसलो आनी थंयसर एक झोपडपट्टी आसलेली. इतलो कांपतालो की म्हाका कांयच कळ्ळो नासलेलें. कोणें म्हाका व्हेलो आनी ताच्या घरान झोपडीन सगळीं जाणां भायर सरलीं आनी म्हजो परामर्श केलो. म्हाका दोतोर हाडलो
सगळें केलें आनी हे भाशेन ताणें म्हजी म्हणजे म्हाका मोग दाखयलो आनी हे भाशेन हांव बरो जालो. हांव इतलो उपकारी, हांव थोडे पयशे काडून दितालो तांकां, ते म्हणलें कांय नाका, पयशे नाका तुजे. पळयात म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी क्रिस्तांव हें करूंकूच जाय, पूण कितलीं जाणां हेरां हे भाशेन दुसऱ्यांक पावतात. तर आमचे मदें आनी तांचे मदें कितें फरक आहा तर? पूण आमचे मदें जेजू भितर आसा, न्हयच सुमूर्त, पूण बावतिस्मा वरवीं जेजू आमचे भितर जियेता आनी जेजू आमचें हें सगळें करूंक सोदता. ताका फकत आमचो सहकार जाय सगळ्या जाणांक पावंक, कोणूय जावं ती आनी आमी कोणूय जावं, पूण आमी ताचे कुडीचे सांदे. कित्याक दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां तिचो सगळो सारांश समरी आसा जेजू कोण पळयतो, सगळें तिचो सांगलेलें आसा, सुरवातेक तान शेवटाक पर्यंत. सगळें ताचे वरवीं घडोवन आयलेलें आसा आनी सगळें ताचे पासत आसा, पूण हें सगळें ताणें आपल्या रोगतान सांबाळून आमकां सुटका दिलेली आसा आनी ताचे सोबें आमच्यान हें नवें जिवीत जिवंक जाता. जियेता पूण तें पुरो की आनिकूय करूंक जाता. कित्याक तो सगळो गुत आमकां सुचयता आनी कितें करूंक जाता पळय तें. आमी फकत हाजीर आसूंक जाय आनी आमी करची गरज ना. आमी फकत पावल्या की ना तो कितलेंचशें बरें करतलो. हांव जेजुईट नवेशिटीन मागीर डिरेक्टर कसो आसलेलो नवशिशिलांक पळयतालो. हांव तांकां सदांच मदर ट्रिजागेर धाडटालो. बोमाई शांतीदान म्हणून आसा, 4 जाणांक धाडटलो आनी थिचोर तरेतरेचे दादले आसात, भुरगीं आसात. ते म्हणटाले पयले दिसा आमच्यान थिचोर बिलकूल काम करूंक वोंकोंक येतालें आनी धांवनशें दिसतालें, पूण सांगे ते सांतिस्म साकरांत तशी बसोन 1 वर वेळ सादताले आनी तेन्ना तांकां ती गोठाय मेळटाली. दुसरे दिसा सावन ते भियेनासतना आनी विटेनासतना त्या भुरग्यांचो परामर्श करताले. थिचोर एड्स लोक आसतालो, लेपर्स आसताले, कोडकार आसताले, तरेतरेचीं दुयेंसां, व्हडले घाये, थिचो हे येताले भायर, किडे येताले भायर, ते सगळे काडूंक भियेनासतना कोत्ताले. पळयात म्हजे भयणीनो आनी भावनो, जेजूचो अणभव आमी घेतलो की ना, जेजूक आमी हाजीर जालीं की ना, ताची गोठाय आमकां मेळटा. आमी कितलीं जाणां मिसाक येता, देवस्पण करता, पूण आमचें जिवीत बदलोंक ना, जेजू सारकें जावंक ना. कित्याक लागून? कित्याक लागून आमी आमच्या मनांत हें हाडूंक जाय की हांव फकत एक धाकटुलो किरकोळ खेरीत सांदो जेजूचे कुडींतलो आनी तो तर हें सगळें बरेंपण करता जाल्यार हांवें तें करूंक जाय न्ही. जशे भाशेन म्हजे कुडीचे सांदे सगळें बरेंपण करता, तेच भाशेन सगळ्यांनी आमी बरेंपण दाखोवंक जाय. हें मनांत हाडया आमी. आनी आमी करपाची गरज ना. आमचे भितर जेजू आसा, ताका चिटकोन आमी कितेंय केलें की ना रोखडेंच बरें जाता. आतां हांव तुमकां एक सांगता, हे आमचे ब्रदर थिंचोर आसताले तेन्ना येद्दे व्हडले घाये ते थिंचोर पडोन आसताले, किडे आसताले, तांकां हाडले की ना साफ करताले ते आनी मातशें साफ करून थोडें वखद घालताले आनी मिलाग्री ते थिंचोर पळयताले. कशे भाशेन हे घाये पेकोन येताले. दोतोरां कडेन जायना, पूण तांचे कडेन सादेपणान ते करून, कित्याक तातूंत जेजू आसलेलो. आनी आमी तेच भाशेन करीत तर तुमी पळयतल्यात कितल्यो मिलाग्री आमी अणभवतल्या आनी दुसरीं आमचे बरोबर जियेतात तीं अणभवतलीं. हें आमी आयज मागया. देवान आमचे सोबे हे भाशेन आमची दारूण जालेलीं काळजां उक्तीं करून ताच्या मोगान तीं भरलेलीं आसा. फकत तो मोग व्हांवंक जाय आनी आमी सगळें ताका समर्पण दिवया. तो सगळें बाकीचें करतलो. आमकां कसलीच भिरांत ना. तर हे भाशेन आमी करूंक जेजू आमकां पाठयता. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी जाता तितलें आमचें जिवीत जेजू सोबें आसा
ते जेजू सोबे आमी जियोया. आमचे सोबे न्हय, आपलेपणांत न्हय, स्वार्थीपणांत न्हय, कुसक्यापणांत न्हय, पूण जेजूच्या मोगांत. जेजू, तुवें आमकां ह्या वेळार तुजी शिकवण दिल्याय, तुजीं उतरां आमकां दिल्याय, त्या प्रमाणे जिवंक आमकां आतां मदत कर. जशे भशेन बागेवन फ्रांसीस शेवेर ती आयकून सगलोच तुजोच जालो आनी तूं ताचे सवें तेन्ना आनी आतां पर्यंत वावुरताय, ते भाशेन आमी तुजी पाटलादारां तुजे भाशेन उदीक आनी उदीक जावं.